मायनिंग रिझम्पशनाचेर जेन्ना हावजान डिबेट जाली तेन्ना मुखेलमंत्र्यान उतर दिलें की 6 म्हयन्यान मायनिंग सुरवात जातलें म्हणून. हांवें तेन्ना ताका सांगिल्लें की फुडले पावस मेरेन मायनिंग कशेंच सुरवात जायना म्हणून. आज पेपराचेर अनावन्समेंट जाल्लो आहा की मार्च 2022 मेरेन मायनिंग जावचें ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें जाता की सरकार एसेंब्लीन फटी मारता, लोकांक जी उतरां दिता थंय फटी मारता आनी सरकार मायनिंग रिझम्पशनाचेर सरकाराक पडूनच वचूंक ना. जो सरकार एक टायमार सांगतालो की 6 म्हयन्यांनी आमकां मतां मारा आमी डबल फोर्सान मायनिंग सुरवात करतले म्हणून, ह्या सरकारान मायनिंगाची हांकां विसर पडल्या. मायनिंग डिपेंडंट गेले तेल लायत म्हणटा ते, आनी आतां मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन करून सगळीं गोंयची मिनां खंयचे तरी एक भायले पुंजपतीक दिवपाचें कारस्थान तेंचें चालू आहा. हाजेर एक सिद्ध जाता की मुख्यमंत्र्याची टार्गेट म्हणटा ती ते मायनिंगाचेर धर, नाजाल्यार नवे जुवारी ब्रिजाचेर धर, नाजाल्यार ते मोपा एअरपोर्टाचेर धर. ही टार्गेटां म्हणटा ती फक्त तारख्यो ज्यो तारख्यांक अर्थूच ना. थंय जर पळोवंक गेलें जाल्यार थंय पळोवंक गेल्यार सिद्ध जाता की काम खंयच कंप्लीट जावंक ना. तशें मायनिंगाचें काम सुरवात करपाचें अजून कांयच जावंक ना. मायनिंग फुडल्या पावसा मेरेन जावचेंच ना. आनी जें कितें हांव उलयतालें तो म्हजो स्टँड विंडिकेट जाल्लो आहा. हांव उलयतालें तें म्हणजे सत्य थरलां आनी ह्या मुखेलमंत्र्याक लज जाल्ली आहा, कित्याक ताणें एसेंब्लीचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस फटी मारिल्ल्यो आहा. मायनिंग डिपेंडंटांनी जागे जावपाची गरज आहा आनी येता ते टायमार विचार करून मतां मारपाची गरज आहा. हे सरकाराक धडो शिकोवंक.